कीर्तन 92:13 म्हणता, जांकां सर्वीस परच्या घरांत लायल्यांत तो आमच्या देवाच्या अंगणांत फुलतले. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. प्रेज द कितलो लॉर्ड. सोबीत उतार आमकां देवान आज फावो केला. आमी ती मुनिया जांकां सर्वीस परच्या घरांत लायल्यांत जांकां सर्वीस परच्या घरांत आयल्यांत तो आमच्या देवाच्या अंगणांत फुलतले. ते आमच्या देवाच्या अंगणान फुलतले. जांकां सर्वीस परच्या घरांत लायल्यांत जांकां सर्वीस परच्या घरांत लायल्यांत ते आमच्या देवाच्या अंगणांत फुलतले. ते आमच्या देवाच्या अंगणान फुलतले. आज आमकां हर एकल्यांक हांगा आपोवन हाडलां देवाच्या Thank you, घरांत Jesus. लोयल्यांत आमकां Thank you, Lord. आमी संतोषान उमाळोंक आसा ती संतोष Thank आमी you, भोगोंक आसा स्तुती करताना. Thank you, कित्याक Jesus. आमकां देवाच्या शबा अंगणांत बाबा. लायल्यांत आनी देव आमचो मोग उद्धार करता. बाबा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. कितलो Hallelujah. मोगाळी देव मोगाच्या न्हू कितलो दयाळी मोग तसो अपरमीत केदाळा आमकां ना म्हणून भोगता. तो आमचो हात धरन चलोवन सो देव आमच्या मुखार आसा ताका स्तुती फावो. हालेलुया. मोगाच्या म्हजी साक्ष दिवंक आशेता. ह्याच जून म्हयन्यांत आदल्या वर्सा हांव सगळें रडोवन तेदेस्पर जालें. कित्याक म्हणजे आमच्या घराचे डॉक्युमेंट्स एक फाटल्यान एक जमा करून गेल्यार आनीक प्रॉब्लेम आसले. पण फास्टिंग करून प्रेयर करता आसतना म्हाका दिल्लो संदेश सक्रामेंतांत हांव न्हू तूं रिजिस्ट्रेशनाक रेडी राव. तूं रिजिस्ट्रेशनाक रेडी राव म्हूण देवान सांगता. परतून म्हाका म्हज्या एजंटाक हांव आयिल्लें अशें प्रॉब्लम आसा अशें प्रॉब्लम आसा. पूण देव काकू दार ताणें दिल्ली मेसेज हांवें तीर धरली सुमया तुवें दिलाय. दोळ्यान म्हज्या दुकां गळटाली पूण देवान त्या दुकान म्हाका स्तुती करूंक शिकयल्लें जावन आसा. आनी मोगाच्या न्हू जुलायच्या 16 म्हाका न्ही जावन मेसेजी जे आसली ती रेजिस्ट्रेशनाक सकाळीं जावन दनपार जावन म्हजो एजंट कंटिन्यू कॉल करनासा. म्हाका ताप येवन आसलो समा उडास आसा. म्हाका स्तुती करूंक कितें तांकां आनी हांवें सोडलें. म्हाका कितें जाता मुखार गोतून कितें प्रॉब्लम्स दिसताले. पूण देवान म्हाका दिल्ली मेसेज रेजिस्ट्रेशनाक रेडी राव. म्हाका मेसेजी येवना. हांगा हांव रेजिस्ट्रेशन ऑफिसांत हांव टोकनाच्या नंबराक येवंक आसलें जाल्यार संजेर म्हाका तो कारार काडून आपोवन गेलो. कित्याक म्हळ्यार हांव तापान आसली. आनी संजेर हर एक डॉक्युमेंट्स पुरो चेक केले ताच्या एसिस्टंटान वकिलाच्या आनी सिग्नेचर घालतना म्हजे सांगाता कोणी नासलो पूण म्हजे सांगाता जेजू आसलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ताळे पेटून आमी संतोषान स्तुती करया. ಎಲ್ಶಡೈಯಾದ ದೇವನೇ ನಿನಗೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೇ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೇ. ಎಲ್ಶಡೈಯಾದ ದೇವನೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೇ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೇ. ಎಲ್ಶಡೈಯಾದ ದೇವನೇ ನಿನಗೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೇ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೇ. ಎಲ್ಶಡೈಯಾದ ದೇವನೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೇ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೇ. ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೆನ್. ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀ ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀ ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, Lord. ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀ ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ.
ಶಡಾಯ್ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಫರೋವನ ಸೇನೆ ಬೀಳುವುದು ನಿನ್ನಯ ನಾಮಕ್ಕೆ. ಫರೋಹನ ಸೇನೆ ಬೀಳುವುದು ನಿನ್ನಯ ನಾಮಕ್ಕೆ. ಫರೋಹನ ಸೇನೆ ಬೀಳುವುದು ನಿನ್ನಯ ನಾಮಕ್ಕೆ. ಫರೋಹನ ಸೇನೆ ಬೀಳುವುದು ನಿನ್ನಯ ನಾಮಕ್ಕೆ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವು ಭಾಗವಾಗುವುದು ನಿನ್ನಯ ಶಕ್ತಿಗೆ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವು ಭಾಗವಾಗುವುದು ನಿನ್ನಯ ಶಕ್ತಿಗೆ. ನೀ ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀ ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀ ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. 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 ಅದ್ಭುತ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವುದು ನಿನ್ನಯ ನಾಮಕ್ಕೆ. 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 ಅಡ್ಡಿ ತಡೆಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು ನಿನ್ನಯ ಶಕ್ತಿಗೆ. ಅಡ್ಡಿ ತಡೆಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು ನಿನ್ನಯ ಶಕ್ತಿಗೆ. ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀ ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀ ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀ ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ.
ರೋಗ ವ್ಯಾಧಿ ನೀಗುವುದು ನಿನ್ನಯ ನಾಮಕ್ಕೆ. ರೋಗ ವ್ಯಾಧಿ ನಿಗುವುದು ನಿನ್ನಯ ನಾಮಕ್ಕೆ. ರೋಗ ವ್ಯಾಧಿ ನೀಗುವುದು ನಿನ್ನಯ ನಾಮಕ್ಕೆ. ರೋಗ ವ್ಯಾಧಿ ನಿಗುವುದು ನಿನ್ನಯ ನಾಮಕ್ಕೆ. ಅಂಧಕಾರ ಸರಪಳಿ ಕಳಚಿ ಬೀಳುವುದು ಆಮೆನ್. ನಿನ್ನಯ ಶಕ್ತಿಗೆ. ಅಂಧಕಾರ ಸರಪಣಿ ಕಳಕಿ ಬೀಳುವುದು ನಿನ್ನಯ ಶಕ್ತಿಗೆ. ನೀ ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 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 ಎಲ್ ಶದಾಯ್, ಎಲ್ ಶದಾಯ್, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. 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 ಎಲ್ ಶದಾಯ್ ಆದ ದೇವನೇ, ನಿನಗೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೇ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೇ. ಎಲ್ ಶದಾಯಾದ ದೇವನೇ, ನಿನಗೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೇ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೇ. ಎಲ್ ಶದಾಯಾದ ದೇವನೇ, ನಿನಗೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೇ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೇ. ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀ ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀ ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಶದಾಯ್, ಎಲ್ ಶದಾಯ್, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. तुम्ही जेजूक सोमी म्हणून वळखतात मो, सोडूनदार म्हणून वळखतात मो, आमकां सुटका दिल्या म्हणून वळखतात मो, देवाची स्तुती करतात मो, तर तुम्ही देवाच्या महिमेंत रिगोवन जाला. यू आर ऑलरेडी एंटर इन द ग्लोरी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुम्ही आसता ते नॉर्मल क्रिस्तांव न्हय, देवाच्या महिमेंत रिगिल्ले क्रिस्तांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यू ऑलरेडी ग्लोरिफायड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया, जेजूच्या महिमेंत आसचे क्रिस्तांव दुसरे, जेजूच्या महिमेच्या पयस आसचे क्रिस्तांव दुसरे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून तुम्ही कोण तुम्ही असले पुरा कंत करनात, या कंचेना टेन्शन करनात, कितेंय प्रॉब्लेम आसल्यार फेस करतात, तर तुम्ही देवाच्या महिमेंत भितर रिगोवन जाला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी देवा काळजांत अर्गां दिवया, घट्ट थाळये पटून देवाक आमी अर्गां दिवया. ताच्या महिमेंत आमकां ताणें एंट्री दिल्या. वी आर एंटर द ग्लोरी ऑफ ग्लोरी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जेन्ना आमी ताच्या महिमेंत रिगल्यार
आमची महिमा दिसान दीस चडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ग्लोरी टू ग्लोरी आमकां नेक्स्ट लेवलाक व्हरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळया तुमी एक मागण्या घेवन पळयलें जावंक बरें पळयलें तुमचें जिवीत कशें आसलें मागण्याक आयल्या उपरांत तुमचें जिवीत सदां देवाचें उतर आयकतना ताचें तावन कितलें परिवर्तन जालें पर एक स्त्री म्हाका फोन कर म्हणटा आमकां ह्यो प्रसंग कळीत नासल्यो आमी काल एक आयताराचे मिसाक मात वेतेले हांव आनी मिसाक कितें पाद्र्याप शर्मा सांगता तें आयकोन येतलें हांव पूण आमच्या जिणयेंत परिवर्तन नासलें प्रेज द लॉर्ड जेन्ना आमी देवाचें उतर सदांनीच आयकूंक सुरू केलें सदांनीच मागणें करूंक सुरू केलें म्हजें जिवीत संपूर्ण तरान परिवर्तन जालें म्हणटा ती स्त्री प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हळ्यार तिचें आदलें जिवीत सगळें गेलें आनी देवाच्या महिमेंत ती भितर रिगली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक आमकां देव कितें म्हणटा पळय तूं महिमे पळोवन तूं जाताय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जुवांचो वांजेल 7वो अध्याय 30 आनी 7 30 आनी 8 वाक्यां तें आमकां सांगता जेजू परबेच्या निमाण्या दिसा आनी चड दबाजेच्या दिसा जेजू उबे रावून व्हडल्या तळ्यान म्हणालो कोणीय ताणेला जाल्यार तो म्हजे सर्सीन येवं दी आनी पियोवं दी पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजांतावन वळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमी कुरपा सोदून धांवच्या म्हणना ती कुरपा तुमचे भितरच वळटा तुमी जेन्ना ह्या महिमेंत भितर रिगल्यात केदाळा जेजूच्या महिमेंत तुमी भितर रिगल्यार मागीर तुमकां हे संवसाराचें कांय पडून वचोना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तें आनी एक अशें नॉर्मली आनी एक नेक्स्ट जिवीत तें आमकां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तें जिवीत विशेश तें जिवीत हें जावन आसा पळया जेजून सांगलें तें परबेच्या निमाण्या दिसा चड दबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो कोणी ताणेलो जाल्यार तो म्हजे सर्सीन येवं दी आनी पियोवं दी पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजांतावन वळत्या उदकाच्यो झरी प्रेज द लॉर्ड जेजूच्या काळजांतावन कितें उमळ्ळें तें उदकाची झर काकुळतीची झर प्रेज द लॉर्ड जर आमी त्या महिमेंत भितर रिगता जाल्यार आमच्या काळजांतावन कालें वळटा तित कुरपेची झर वळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेन्ना कुरपेची झर तुजे तावन वळटना तुजें कुटुंब सगळें बरें जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी सकाळ सकाळ तुज्या कुटुंबाची सर भाव भयणी जाल्यार तांचें जिवीत बदलता कित्याक ती तुजे तावन वळची कुरपेची झर हर एकल्यांक पावता आनी हर एकल्यांचें जिवीत बदलता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी व्हडलें कांय करीचें म्हणना आमी देवाच्या महिमेंत रावल्यार पुरो प्रेज द लॉर्ड आनी दुसऱ्यांक खातीर मागता आसतना आमचे भितर आसली ती कुरपेची झर देवान कितें आमच्या काळजांतान वाळयता म्हूण सांगली बसावणी दिल्ली ती कुरपेची झर आमच्या काळजांतावन आमच्या कुटुंबांनी वळटा आमच्या दोळ्यांक तें दिसना जावंक पुरो ती आमच्या आत्मीक संगतीन घडच्यो घडितां जावन आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमी त्या कुरपेच्या जिवीत आमी जिवोंक जाय प्रेज द लॉर्ड आनी ते महिमेंत आमी रिगोवंक जाय देवाच्या महिमेंत आमी रिगोवंक जाय जुवांचो वांजेल सांगता 13वा अध्याय 30 आनी 1 वाक्यां जॉन चॅप्टर 13 वर्स 31 13:31 13वा अध्याय 30 आनी 1 वाक्यां जुदास भायर सरन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें आतां मनशा पुताक महिमा लाभली केदाळ महिमा लाभली 12 जाणां आपोस्तलां भितर एकलो विक्रीत करतो आसलो तेन्ना तो बायसर गेल्या उपरांत देवाक महिमा जाली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया क्लियर सांगता पळया जुदास भायर सर गेल्या उपरांत जेजून म्हळें आतां मनशा पुताक महिमा लाभली लाभून जाली ऑलरेडी आनी ताचे सवय देवाक महिमा लाभली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जुदासाक देवान विसरून काडलो आपोस्तल जावन प्रेज द लॉर्ड ताका परिवर्तनाच्यो मस्त वाटो आसल्यो प्रेज द लॉर्ड निमाणे घडये सांगलें ताणें उमो दिवच्या पयलें तुका कितें करूंक जाय तें बेगीनच कर म्हणून एकादाळा तो बक्षाने मागतो एकादाळा देवाक थंय पाटी येतो जाल्यार तो बाचाव जाता आसलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पवित्र पुस्तकांत निमाणे पळयतो भली तो पळयतो तो सयत परिवर्तन जाला प्रेज द लॉर्ड
निमाणे त्या खुर्सार उमकळतना उजव्या कशीन असलो सोर सहित बचाव जाला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी बचाव जानातले म्हळ्यार कोण सांगता पवित्र पुस्तक? एक पिलात, दुसरो जुदास आनी तो दाव्या कुशीन आसलोलो सोर. दुसरे कोणी नास जाला म्हण हांगा सांगना. प्रेज द लॉर्ड. बचाव जालेत आसतले. जेजूची काकुळत जेन्ना ते कडवळ ताणें उक्तें करतना थंयथान व्हडलें तें उदक आनी रगत कोणाचेर शिपायांचेर पडलां गे तें सगळें परिवर्तन जाल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ती सावन सकुरपेची झर जेजूच्या काळजांतान वळथेली ती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून ताच्या उपरांत जेजूची काकुळत वर्ती म्हणून जुआंव पावल दुसऱ्यान प्रत्येक जावन तें प्रोक्लेम केलें. तें फेस्त आचरण करूंक सांगलें. दैवीक काकुळतीचें नवें करूंक, दैवीक काकुळतीचो तेर्स करूंक सगळ्यांक आमकां परमिशन दिलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी जुआंव पावल दुसरो जेजूच्या काकुळतीच्या फेस्ता दिसत मरण पावल्लो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. केदी व्हडली काकुळत पळया. कोण काकुळती खातीर आमी पयल्या पुरा मस्त काम करताले. आनी एकलो ब्रदर आसलो आमकां कोडयाळान मस्त काकुळतीचे पुरा बूक पुरा प्रिंट करून फ्री वांटतालो. आनी जेजूची पुरा दैवीक काकुळतीची ती पोस्टरां आसात ते सगळ्यांनींतल्यान वाडून आमकां आमचे कडेन दितालो. 100 आनी 1000 दितालो. वांटा सगळ्यांक. आमी वचून मस्त कडेन हें भक्तीपणां आमी स्प्रेड करताले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तो मनीस की एक फावटी किडनी फेलियर जाली आनी कोविडा टायमार इन्फेक्शन जावन तो मरण पावलो. तोय मरण पावलो काकुळतीच्या फेस्ता दीस. प्रेज द लॉर्ड. हें कोडयाळान घडलेलें घडीत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमचो बारीक क्लोज इश्ट जावन आसलो. आमी मस्त वावर करताले सांगाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाची काकुळत केदी वर्ती पळया मगाच्या भावा आनी भयणी. देखून आमी चड आनी चड देवाच्या काकुळतीची आधार आमी मागोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आतां मनशाकूळ बाचाव जाता जाल्यार दुसऱ्या खंयच्याय आमच्या बऱ्या करण्यांनी न्हय, बगर देवाच्या काकुळतीन मात्र मनीस बाचाव जाता संवसारांत. प्रेज द लॉर्ड. दुसरे खंयचेय तुमी कितलें बरेंपण केल्यार त्या मनशां थंय खोटेपणी आसा की ना? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण देवाची काकुळत, देवाच्या काकुळतीन मात्र मनीस आज ह्या संवसारांत बाचाव जाता. प्रेज द लॉर्ड. देखून ते पवित्र पुस्तक सांगता कितल्या दामाचेन संवसारांत पाताक सडलें गी ताच्या की दामाच्यान जेजूची काकुळत सडली म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आज संवसारांत संवसार चलता जाल्यार देवाच्या काकुळतीन मात्र. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाच्या महिमेन मात्र काकुळतीन मात्र हो संवसार चलता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून म्हजे तो न्हू संवसार चलता म्हळ्यार तें बेश्टें कांय चलना. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या काकुळतीन पुरा आज आमी बाचाव जाता जाल्यार देवाच्या काकुळतीन मात्र. हांवें आनी तुवें केल्ल्या बरेपणान न्ही, हांवें तुवें केल्ल्या मागण्या वरवीं न्ही, बगार देवाच्या काकुळतीन मात्र मनशाकूळ बाचाव जाता. देखून पवित्र पुस्तक सांगता चड आनी चड देवाची काकुळत मागोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. तशें फौस्तिनीच्या डायरींत बरयलेलें आसा. कोण घरांत देवाची काकुळत मागता, देवाच्या काकुळतीच्या भक्तीपण आदारता ते कुटांब बाचाव जाता. प्रेज द लॉर्ड. देवा जेजून सिस्टर फौस्तिनाक दिल्ले प्रॉमिसेस हे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून जो असो वांजेल सांगता 17 अध्याय 5वें वाक्य. जो असो वांजेल जॉन चॅप्टर 17 वर्सेस 5. आनी बापा संवसाराच्या आरंभ आदी तुजे सवय म्हाका आसल्या त्या महिमेंत म्हाका आतां तुजे मुखार महिमेवंत कर. प्रेज द लॉर्ड. जेजून केल्लेले मागणे जो असो वांजेल 17 अध्याय म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर केल्ले मागणे जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ते सांगता आनी बापा संवसाराच्या आरंभा आदी तुजे सवय म्हाका आसल्या त्या महिमे. पळय जेजूक बापा सवय आसली महिमा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी त्या महिमेक महिमा लाभली आनी कितें म्हणल्यार तुजे सवय आसल्या त्या महिमेन म्हाका आतां तुजे मुखार महिमेवंत कर. कोली महिमा जेजूच्या कुर्सा मरणा तावन देवाक महिमा जाली. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें योजन जारी जालें. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना सर्वेस्पोर देवान आदाम आनी एवेक रचोवन तांकां ह्या संवसारांत एदेनाच्या गार्डनांत तांकां दवरून तांकां जाय जाल्लें सगळें दिवन तांचे सांगता सदांनीच सांगता उलोवन आसलेलो सर्वेस्पोर देव जेन्ना तांणी पाताक केलें, जेन्ना तांणी पाताक करून देवा तावन ती पयस सरली, देवान तांकां एदेनाच्या त्या
गार्डनांतली तांकां भायर घाली आनी ती भायर घाली म्हळ्यार रागान भायर घाल्ली न्ही परतेक तांणी पाताळ करना जावच्याक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी सर जावन सांगचे काले आदां हांव काडे येवन एक भायर 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 घाल्लें न्ही भायर घाल्लें काल्या खातीर भायर घाल्लें परतेक तांणी पाताळ करणो असो म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देवाची काकूळत थंय आसा देवाची काकूळत विशेश जावन आदावानी येवेतान कित्याक ताच्या हातान रचलेली ती पर्सा प्रेज द लॉर्ड ती आदावानी येवेन जेजूच्या हातान देवाच्या हातान ती रचली देवाचो सुवास तांकां दिल्लो आनी तांकां जीव दिल्लो देवानंत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एकूण तेच ना तिसऱ्या अध्यायात आमकां उगड्या आमकां प्रत्येक जाण आमच्या त्या उत्पत्ती ग्रंथांत तिसऱ्या अध्यायांत आमकां 15व्या वाक्यांत सांगता अशें सांगता आदिकांड 3:15 उत्पत्ती ग्रंथ तिसरो अध्याय 15व्या वाक्या ते एक निर्धार काणी घेता सर्वेस्पोर देव ह्या पदका खातीर ह्या लोकांच्या पदका खातीर ताणें कितें करचें आसलें तें सगळें निर्धार काणी घेता थंय म्हणटा आनी तुजे आनी स्त्रिये मदें आनी तुजे संतती आनी ताच्या संतती मदें हांव दुस्मान गेलतलो आनी तिची संतत कोण तिची संतत हांगा मरियम आयुश्यान सांगता ते प्रेज द लॉर्ड त्या दिसात देवान निर्धार काण गेला एक स्त्री संवसाराक येतली आनी ती स्त्री तुजें मस्तक चेंचतली आनी तिची संतत जाल्ली आमी सर्पाचें मस्तक चेंचतले म्हण सांगता प्रेज द लॉर्ड आनी पुताक धाडूंक ते दळा निर्धार केल्लो देवान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कित्याक मनशाक नाश जावन असो देवाची काकूळट आनी कृपा कितली जावन आसा ती महिमा कितली जावन आसा जेदना पळया मैसेन एक तंब उबारलो आनी त्या तंबांत धर्मपेटान दवरली आनी ती दवरून देवाची महिमा तांणी गायता आसतना देवाची महिमा त्या तंबाच्या वयर रावली तंबाच्या भितर रावली आनी कितलो लोक थंय आसलो तांचे वयर देवाची महिमा येवन रावली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थंयच्यान तित्त महिमा त्या रावली मात्र आज आमी त्या महिमेंत आमी रिगोवन जाल्या आमी भितर आसा महिमे भितर आसा त्या महिमे भितर आसल्यार खंयचो तूं सैतान म्हाका आनी तुका हात लावंक शकना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया खंयचीत मरणाची पिडा आमकां येवंक शकना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक आमी कोणा भितर आसा देवाच्या महिमे भितर आसा जेजूची महिमा भितर आसा आमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून ते सांगता आमकां जुवांव सुवांजेल 17वो अध्याय 20 वाक्यां मुखार 20 आनी 3 म्हणसर वाचया आमी 20वें वाक्य सांगता जॉन चॅप्टर 17 वर्सेस 20 to 23 म्हणसर थंय जेजूचें मागणें पळया हांचे पासून मात्र हांव मागिना बगार हांचें उतर आयकोन कोणाचें उतर आयकोन कोण पळय देवाचें उतार परगट करतात तांचें उतार आयकोन सतमंतल्या पासून ती हांव मागतां प्रेज द लॉर्ड ही आपोस्तलांचें मागणें आपोस्तलांक मागणें केलें जेजून आपोस्तलांक धाडलें तेजें उतार परगट करूंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय हांचे पासून मात्र हांव मागिना बगार हांचें उतार आयकोन म्हाका सतमंतल्या पासून ती हांव मागतां कोण पुरा देवाचें उतार आयकोन सतमंता तांचे खातीर जेजून मागणें केलां प्रेज द लॉर्ड तर तुमी आज देवाचें उतार आयकतात तर तुमचे खातीर जेजून मागणें केलां तुमकां खंयच्याच कोट्या सक्तेन आपड नासतना रावोंक तुमचो आत्मा नाश करनासतना भाग्यवंत जिवितान तुमी भितर आसा म्हणून देवान तुमकां राखून व्हेलां हे देवाचें प्लॅन जावन आसा कसलें मागणें पळय जेजूचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हांचे पासून मात्र हांव मागिना बगार हांचें उतार आयकोन म्हाका सतमंतल्या पासून ती हांव मागतां बापा ते समेस्त एक जावं बापा ते समेस्त देखून आमकां सैतान एक जावंक सोडिना पळय आमकां क्रिस्तांवांत वांटे फांटे जावचें कित्याक ग्रुपांनी वांटे फांटे जावचें कित्याक इगर्जेंत वांटे फांटे जावचें कित्याक सैतान आमकां एकवटीत रावंक शकना एकवटीत रावल्यार सैतानाचें बोळ मोडून गेलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया खंयचोय ग्रूप पळय एक 25 जाणां आसता जाल्यार 25 मोत 25 टायपाची आसता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थंय क्लॅशस येतात प्रेज द लॉर्ड
सुदर्शन वरची मस्त उणी असतात पूण सुदर्शन वर्णांतली त्या ग्रुपांतल्यान भायर येतात आनी सैतान जिखता तांच्या जिवितान प्रेज द लॉर्ड आमी कोणाक जिखोवंक जाय देवान आमच्या जिवितान जिखोवंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून समेस्त ते एक जावं म्हणून मागणें केलां देखून आमी केदाळत आमचे भितर कितेंय तुमकां एकामेकाक कितेंय वायट आसूंक पुरो एकल्याक पळयलें एकल्या जायना हें पुरो सोडून सोडा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हर एकल्यांची मनां एका बरी नांत इंगड इंगड आमी चिंताप पूण जाल्यार आमी सोम्या खातीर एक जायचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमचे भितर वांटे फाटे बिलकुल जावं नजो आमी मागण्याचे मनशां आमच्या कुटुंबांत आमी वांटे फाटे जावं नजो आमी खंयच्याय पिरगज्यांत आसल्यार थंय वांटे फाटे जावं नजो आमी सारकें करूंक पळयचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून जेजून ती म्हणली उतरां ते समेस्त एक जावं दी प्रेज द लॉर्ड तूं म्हजे थंय आनी तुजे हांव तुजे थंय एक जावन आसचें बरी तेय आमचे ते कोले मागणें पळया हांव आनी तूं एक जावन आसले बरी तेय आमचे ते एक जावन आसूं दी प्रेज द लॉर्ड पळया बाप आनी पूत महिमेंत आसात न्ही गे तांचे बरी आमी जाता जाल्यार आमी त्या महिमेंत आसावन की ना आमकां ती महिमा मेळ्ळी की ना क्लियर सांगता न्ही हांगा जेजूचें मागणें पळया हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी तेय आमचे थंय एक जावन आसूं तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी तेय आमचे थंय एक जावन आसूं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर हांव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आनी हांव 4 जाण आमी सांगत आसा जाल्यार आमी एक सोरीनय बगारियां कुटाम जावन आसा आमचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मस्त जाणां सांगतात न्ही एक सुरी म्हणून बिलकुल सांगनात जेन्ना तुमी एक सुरी म्हणटात पळय बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तुमी भायर धाडटात तुमी एक सुरीन जियेतात केदाळत सांगनात कोणी एक सुरी ना संवसारांत प्रेज द लॉर्ड क्लियर हें मागणें पळया हांव तुजे थंय आनी तूं म्हजे थंय एक जावन आसचे बरी ते समेस्त आमचे थंय एक जावन आसूं दी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी अशें म्हाका धाडलोलो म्हणून संवसारांत सतमनशे पासो तूं ते समेस्त एक जावन आसूं अशें संवसारान सतमनचे पासून आमकां पळोवन संवसारान सतमजे आनी ही जाल्यार देवाचे परस जा म्हणून प्रेज द लॉर्ड आमकां पळोवन आमचे एटिट्यूड पळोवन आमचे शगून पळोवन तांणी सतमनजे ही देवाची भुरगीं न्ही जावन प्रेज द लॉर्ड आनी ते समेस्त एक जावन आसूं आमी एक तशें तेय एक जावच्याक पळय प्रत्येक मागणें म्हळ्यार आमी एक जावन म्हळ्यार बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमी एक जावन आसचे बरी जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीस तित्त महिमा हांवें तांकां दिल्या ऑलरेडी दिली काले म्हणटा ते परते तुमी वाचा पळया आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीस महिमा हांवें तांकां दिली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळय आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीस महिमा हांवें तांकां दिली ऑलरेडी दिवन जाल्या आनी तुमी महिमे परत एकेक कोंक ना ऑलरेडी तुमी देवाच्या महिमे भितर आसात ऑलरेडी जेजून ती दिवन जाल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ती सगळी ती महिमा दिवन जाल्या आमकां त्या महिमे भितर आमी आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी मुखार सांगता पळया आमी एक तशें तेमी आमी हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे हांव जेजू कोणाक थंय आमचे थंय आनी देव जेजू थंय पळया आमी जेजू थंय देव जेजू थंय आमी एक पळया थंय करेक्ट मागणें पळया सम अर्थ करून घे हांव तांचे थंय म्हळ्यार आमचे थंय प्रेज द लॉर्ड जेजू आमचे थंय आनी तूं म्हजे थंय म्हळ्यार बाप जेजू थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार बापाचो पुताचो पवित्र आत्माचो आनी तुजो आनी म्हजो एकवट एक जावन आसूं दी प्रेज द लॉर्ड कळ्ळें मागणें पळया जेजून आमी मस्त पटी मागलां जावंक पुरो वाचलां जावंक पुरो मर्ग समजना एक पटी न्ही आमी बायाट मागून येता या सांगून येता पूण मागणेचो अर्थ कसो आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हांवें तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं तो वळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हणून
तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करता म्हणून संवसाराक कळीत जातलें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून आमकां पळोवन संवसाराक कळीत जातलें देव आमचो मोग करता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळया तुमी एक मागणें करता जाल्यार बरें कर ह्या देवाच्या महिमेंत आसा जाल्यार जावंक पुरो तुमी ल्हानशा एका घरांत आसात, ल्हानशा बिडारांत आसात, दुसऱ्यांची पुरा व्हड व्हड घरां आसात. तुमी चिंता करचे नाका. एक दीस तीं घरां पळया तुमी, एक दीस ती फोटो काडून जाल्यार दवरया आनी एक दीस पळया तांच्या की व्हडलें वयर उबार घर तुमचें जातलें. ते जाल्यार तुमी तांकां वयर थावन सकला पळयतले. प्रेज द लॉर्ड. ही देवाची महिमा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून देवाच्या महिमेंत रिगलेल्यांक देव केदाळत सकला घालिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून रोमाकारां बरयल्लें पत्र सांगता 8वो अध्याय 20 आनी 9 वाक्या. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 29. जांकां विंसून काडच्या आदीस तो वळखून जाणा. आमकां विंसून काडच्या आदीस जेजू आमकां वळखून जाणा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जांकां विंसून काडच्या आदीस तो वळखून जाणा. कोणाक वळखून जाणा? आमकां वळखून जाणा तो. आमची स्थितीगत ताका कळीत आसा. आमी कितले बागेवंत म्हणी ताका कळीत आसा. आमचे ते असले खोटेपणी ताका कळीत आसा. सगळेच संगती ताका कळीत आसात. देवाच्या दोळ्यांक मुखार आमी लिपोवन रावंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. सगळें तांकां कळीत आसा जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सारक्यांची जावंक ताणें तांकां आमकां निर्मिलां. प्रेज द लॉर्ड. कोणाची सारक्याची आमी जायचे? येजूच्या. आमकां रसले कोणाच्या सारक्याचे? कोणाचें स्वरूप आमी? तर खंय आमी तें होगडायलां. देखून सांत पावलो सांगता प्रत्येक आमी ती कृपा जोडून घेवचे. आमी प्रत्येक जेजूच्या सारक्याची आमी जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेन्ना तुमी देवाच्या महिमेंत रिगल्लीं आसात जाल्यार सकाळ तुमी देवाच्या महिमेंत भितर रिगल्या वरवीं जेजू क्रिस्ताच्या सारक्याची आमी जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी मुखार म्हणटा पळया अशें जायत्या भाऊ भावणाच्या घरांत आपल्या पुतान मालगोडो पूत जायचे म्हणून ताणें येवजिलां. प्रेज द लॉर्ड. तर तुमच्या घरांत मालगोडो पूत कोण आसा? जेजू आसा. हर एकल्याच्या घरांत तो वस्ती करता मालगोडो पूत जावन. मालगोडो पूत जाल्यार सगळी जबाबदारी त्या मालगड्या पुताचेर येता. वय की न्हय? तर मालगोडो पूत कोण आमच्या घरांत? जेजू क्रिस्त. जर सगळी आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी कोणें काण गेल्या? ताणें काण गेल्या. आमी बेश्टें तरी टेन्शन करचें आनी कालें करचें. प्रेज द लॉर्ड. समजो जे येवपुरा संगती पळय त्या जाल्यार आमी टेन्शन करूंक वचना. प्रेज द लॉर्ड. सगळी तुज्या कुटुंबाची जबाबदारी ताणें काण गेल्या उपरांत तुज्या कुटुंबांत कितें म्हणी उणें पडूंक सोडीत की तो दुबाव आसा गे न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव साक्षता का 25-30 वर्सां जालीं अजून म्हज्या घरांत कितें म्हज्या कुटुंबांत उणें पडून सोडूं ना जालें. ताच्या महिमेंत रिगल्या उपरांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताच्या महिमेंत रिक्षा पयलें सदांनीत दूख, सदांनीत कश्ट, सदांनीत अणुमारां, सदांनीत पिडाशिडां, सदांनीत आलप दुडपुरा विबाड, त्या डॉक्टरांक घालचें, पयशांक घालचें आनी कालें करचें सगळें येतकत. पूण जेन्ना देवाच्या महिमेंत रिगल्या हें सगळें बंद जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून पेद्रूचें पयलें पत्र सांगता 4 अध्याय 14 वाक्या 1 Peter chapter 4 verses 14. देखून देवाच्या महिमेंत रिगल्या उपरांत क्रिस्ताच्या नांवा पासत तुमकां कोणेय अपमान करतीत जाल्यार न्ही करतात गॅरंटी. अपमान करतीत जाल्यार तुमी निर्भागी म्हणना ते अपमान केल्यार. और एकलो भाव म्हाका एकलो ब्रदर बऱ्या पोस्टर आसा ताका कोणाक एक रितीर बूक केली. बूक करून पुरा जालें. मागीर लास्टाक ताची रेतीरीत बंद केली. ताका रेतीरीक आपोवंक उतना ताच्या बदला दुसऱ्याक घालो. ताचें इतलें टेन्शन गे. म्हाका फोन ताचे उपरांत तो घेता जाल्यार म्हाका एक एडवायस कान घेता. बरें करून उलयता. बरें संगती ताका डावट आसले बरें विचारता पुरा. पूण तो म्हणटा म्हाका कित्याक अशें केलें तांणी.
तांचे प्रॉब्लेम घे आमचे प्रॉब्लेम घे हांवें म्हळें देवान तुका थंय वचोंक आडवारलें देखून तें बंद जालें प्रेज द लॉर्ड तुका एक बागेल बंद करतना 10 बागलां तो उक्ती करता खंयचें बरें तुका एक बंद केल्लें बरें गे या 10 बागलां बंद केल्लीं बरें गे इमिडिएट ताका तें बंद केलें तें टेंशन ताका पुरो सांगलें मागीर टेंशन भायर काडलें ताका एक व्हडलें लिडर्स कॉन्फरन्साक ताका मेन मनीस जावन देवान विसरून काडलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आनी ताका मेन तो सगळें पुरो पळोवन काणयोक मॅनेजमेंटांनी पुरो ताका मेळ्ळें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळय देव एक ल्हानशें कामाक वेतना एके फावटी तुका आडायता तांतलें काण व्हडलें काम दिता प्रेज द लॉर्ड देखून तुमकां केलें तुमकां निर्भागपण म्हूण चिंती नाकात तें कोणीय तुमकां वायट करतीत जाल्यार कोणीय तुमकां विरोध उलयतीत जाल्यार कोणीय तुमचो अपमान करतीत जाल्यार तें तुमकां सुभाग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बागीने सुभागी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक तूं म्हूण कित्याक देवाच्या महिमेवंत आत्मो देवाचो महिमेवंत आत्मो तुमचे वयर वस्ती करनासा महिमेवंत आत्मो कित्याक महिमेवंत आत्मो तुमी महिमे भितर आसा देखून महिमेवंत आत्मो तुमचेर वस्ती करनासा जर महिमेवंत तुमी नात महिमेंत भितर नात महिमेवंत आमचो आत्मो तुमचे वयर येवंक साध्य ना प्रेज द लॉर्ड तुमी केदळा महिमेंत भितर सरल्यात देवाच्या महिमे भितर आसात तेदळा महिमेचो आत्मो तुमचे वयर सदांय आसता देखून हेरांक पळयल्यार तुमकां जायना तितलेंच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमचे विरोध म्हणून न्ही तुमकां पळयल्यार तांकां जायना कित्याक पवित्र आत्मा तुमचे वयर वस्ती करनासा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां बरो आंब्याचें सिजन न्ही बरे आंबे आसात मार्गा देगेर तुमी पातोड्डेन आसा रावता ते ताच्यात देगेन एक किडेर आंबो जावन सर उका ताका फातर उडयता ते तुमी ना कित्याक बरीं कामां करतना बऱ्यो संगती करतना तुमकां विरोध पूण आसतलेंत पिरग जयंती आसा वाड्यांती आसा कुटुंबांती आसा समाजांती आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून बरीं कामां करची सोड सोडनाकात तुमी देवाच्या महिमे भितर आसल्यार महिमेचो आत्मो तुमचे वयर आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया धमदूताची कृत्यां पुस्तक आमकां सांगता 2रो अध्याय 1 ते 4 वाक्यां Acts chapter 2 verse 1 to 4 पेंतेकोस्ताचो परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळून आसता प्रेज द लॉर्ड आज आमच्या जिवितान ते पेंतेकोस्त एकच जाल्लें म्हणून न्ही हर एक दीस आमच्या जिवितान पेंतेकोस्त प्रेज द लॉर्ड हर एक दीस देवाचे उतार सांगता हर एक सकाळीं ताची कृपा नवी हर एक सकाळीं ताची काकुळत नवी हर एक सकाळीं ताचो पवित्र आत्मो नवो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून जांकां पळयात क्लियर सांगता पेंतेकोस्ताच्या परबेचो दीस आयलो आसतना ते समेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळून आसतना ते समेस्त एक सुवातेर जमा जाल्ले आसतना पळया सांगाता मेळून आसले तेदवा एकचपणे कठीण जड वारें आयिल्ले बरी येवना आयिल्ले बरी तांकां अनुभव जालो प्रेज द लॉर्ड मोल भारतावन एक आवाज आयलो अखंडीत जावन आयला सगळ्या लोकांक येवना कोण थंय आसले तांकां मात्र प्रेज द लॉर्ड आनी आयलो आनी ते बसून आसले सुवात घरांत त्या घरांत भरलो तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिब्यो त्यो विंगड जावन तांच्या मदल्या अर्येकल्याच्यान वचून रावल्यो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्यो जिबो अर्येकल्याच्या जिबेर वचून रावल्यो कित्याक देवाचे उतार परगट करचे कशें जिबेन जीब माकली जेरेमाया 5:14 म्हणटा जेरेमायाच्या प्रवाद्याची जीब माकली जेरेमाया 1:9 म्हणटा देवाचे उतार सांगता जेरेमायाचे वोंट सयत माकले प्रेज द लॉर्ड पेंतेकोस्ताच्या दिसा आपोस्तलांची जीब पवित्र आत्म्याच्या उज्याच्या जिबांनी माकले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी त्यो विंगड जावन तांच्या मदल्या अर्येकल्याचेर वचून रावल्यो ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले परकी भासा म्हळ्यार थंय नानांत्य देशांतले आयिल्लो लोक आसलो आनी तांकां समजोवचे बरी तांणी भास म्हाका दिसता तांणी आरामेक भासांनी ह्या
आनी हेब्रेव भासांनी खंयच्या भासान उलयल्यार थंय असले अरबिस्तानाचे आनी खंयच्या बायले सगळे आसले तांच्या भासांनी तांकां आयकलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते उलयले एकच भास. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून सुवार्ता प्रसार करतल्यांक पळया हो ते मलयाळी सुवार्ता प्रगट करचे. मलयाळी एक भास करून सगळ्या संवसारान सुवार्ता प्रगट करना न्ही. थोड्यांक ती दुसरी भास ती येना न्ही. सगळ्यां ट्रान्सलेशन जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हर एकले पवित्र आत्मा तांकां जाय जाल्ले बरी ट्रान्सलेशन करून दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून ते परकी भासांनी उलोवंक लागले. आनी एक परकी भास म्हळ्यार गिफ्ट ऑफ टंग्स. प्रेज द लॉर्ड. जाता तितले आमी गिफ्ट ऑफ टंग्स प्रॅक्टीस करीचे. जाता इतले एक 15 मिनटां बसून गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करा. 15 मिनटां ताचे उपरांत जाय जाल्यार रेस्ट करा. प्रत्येक 15 मिनटां कंटिन्युएशन करतना तुमकां ऑटोमॅटीक गिफ्ट ऑफ टंग्साचे सिलेबस नवे भासो तुमकां येतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून तातूंत शिकना जाल्यार सुरू आयिल्ली एक भास आसता पळय ता 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 करून आसतात. ताचे की चड जायना. तुमी प्रयत्न करीचे. प्रयत्न करना जाल्यार जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून धर्मदूताचें कृत्य पुस्तक 2 अध्याय 30 आनी 3 वाक्यां Acts chapter 2 verse 33 सांगता. Acts chapter 2 verse 33 अशें देवाच्या उजव्याक ताका उबरतस. देवाच्या उजव्याक उबार. जेजू पुनर्जीवन जावन सोम्या त्या सर्गींच्या राजाक वचून बापाच्या उजव्याक ताका उबारतस बसयल्लो पवित्र आत्मा बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो. पयलो कोणें घेतलो? बापा लागसो जेजून घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. प्रेज द लॉर्ड. बापा कडसो जेजून घेतलो आनी घेवन आमकां धाडलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर पवित्र आत्मा आयिल्लो खंय तावण? बापा तावण. घेतलो कोणें? जेजून. धाडिल्लो कोणें? जेजून. कोणाचेर? आमचेर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पवित्र आत्मा ना जाल्यार कोणाकच अशें बसून देवाचें उतर आयकोंक जायना. स्तुती करूंक जायना. तांकां डिस्टर्ब जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी बरें तरेन आयकतात बरें करून स्तुती करता जाल्यार तुमी ऑलरेडी देवाच्या महिमेंत भितर रिगल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लुकास एवांजेल सांगता 20 आनी 4 अध्याय निमाणे अध्याय 40 आनी 9 तावन मुखार आमी वाचून या. निमाणी उतरां त्या लुकाच्या एवांजेलांत. म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणें हांव तुमचेर बसवणी दिल्ली पळय. वयर हेच्या बरी हेच्या पयलें तो जेजू संवसारांत हाडून ताका उबारून व्हरता आसतना ताणें सांगलेलीं उतरां. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो. पूण सर्गींत हांव येवचे सक्तीन तुमी बोलवंत जायसर तुमी शारांत रावच जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. शारांत रावच जाय. उपरांत जेजू तांकां शारा भायर म्हळ्यार बेतानिया पर्यंत आपोवन व्हरून गेलो. थंय आपले हात उबारून ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन मेकळो जालो आनी ताका सर्गाक उबारून व्हेलो. प्रेज द लॉर्ड. उबारून गेल्या उपरांत तें दमदोचें कृत्य पुस्तक उडवलें आसलें न्ही 2 अध्याय 20 आनी 3 वाक्यां. देवाच्या उजव्याक ताका उबारदस थंय बसयलो आनी पवित्र आत्मा बापा लागसो ताणें घेतलो आनी आमकां ताणें बसवणी दिल्ले बरी तो पवित्र आत्मा आमकां दिलो आनी देवाच्या महिमेंत आमकां भितर घेतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आज तावन तुमी देवाच्या महिमेच्या भितर आसात भायर नात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून तुमी देवाच्या रक्षणाखाल आसात. प्रेज द लॉर्ड. देवदूत तुमकां सांगात दितात पवित्र आत्मा तुमचे वयर रावला आनी तुमी जावन आसात देवाची न्हीज देवाक आराधन करतलीं भुरगीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सक्कर आमी एक घडी भर उबे रावया. दोनी हात उबारून देवान आमकां ताच्या महिमा भितर आमकां रीग दिल्ल्या खातीर ताणें आमकां आपोवण दिल्ल्या खातीर ताणें आमचो ताचो पवित्र आत्मा आमचेर ओतल्ल्या खातीर बापा लागसो कान घेवन ताणें आमकां दिल्ल्या खातीर दोनी हात उबारून एक घडी भर देवाक आमी
अर्घा देविया हालेलुया 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 हे थर बरे कलवर दगशा शंदर बरे कर बलर कल चीज महिमा 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 तुका जेसु अगलाब तुका जेसु वंदन तुका जेसु वैभव तुका जे आराधना तुका जे हालेलुया 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 शद्धर बरे कलवर दगशा शंदर बरे कर बलर कल चीज थैंक यू लॉर्ड 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 हालेलुया 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 हे धर बरे कलवर हे धर बरे कलवर दग शंदर बरे कर बलर कल चीज महिमा 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 बापा तुझ्या महिमेन तुवें आमकां रीक दिल्ल्या खातीर तुजो पवित्र आत्मा आमच्या वयर पाटयल्ल्या खातीर तुजी सगत आमचे थंय वाळयल्ल्या खातीर तुका काळजांत हांव अर्घां दिता जेजू तुजी काकुळटांनी करपा मागता जेजू थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस praise the Lord glorify mighty God hallelujah worship Lord Jesus 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 thank you Lord thank you Lord thank you Lord thank you Lord दोन्ही हात आमच्या उक्ते दवरया अभिषेका खातीर मागया ताचे बरी दुसरो देव ना आमचे आमकां जिवीत दिवचो देव तो सर्गींच्या राजांत बापाच्या उजव्याक बसून बापा लागीं असलो पवित्र आत्मा कान घेवन ताणें आमकां दिला आनी तो पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करता आमचे वयर तो रावला ताच्या महिमेंत आमकां ताणें रीग दिल्या ताच्या महिमेंत आमी जियेता आमी आसता एकसुरी न्हय पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे थंय जियेता ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲಿಲ್ಲ yes lord ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲಿಲ್ಲ ನೀನೆಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲಿಲ್ಲ yes lord ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 सोम्या जेसू जण एकल्यांक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याचे अभिषेक दी जेसू आमच्या वयर तुवें बसयलेलो तो पवित्र आत्मा येवन रावो दी जेसू तुज्या महिमेंत आमकां तुवें वांटो दिला जेसू ताच्या भितर तुवें आमकां आसरो दिला जेसू
तर तुझी काकुळतानी कृपा आमकां लाभय जेसू. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सान्यागी ती काकुळतींत तूं वेग मार जेसू. तुझ्या महिमेंत तांकां भितर येवंक अवकाश कर न्ही जेजू. तांच्या कुटुंबांतल्या हर एका सान्याचें जिवीत परिवर्तन जावं दी जेजू. आमच्यो कितें गरजो आसात संवसारांत आसतना जेजू, आमच्या म्हणल्या आमकां गरजो आसात, आमच्या म्हणल्या तरी संगती आमकां जाय आसल्यो, आमकां ह्या संवसारांत त्यो सगळ्यो तूं आमकां फावो कर जेजू. खंयच्या रितीन संवसाराच्या आशा आकांक्षांक हांवें वळख जायनातले बरी, खंयच्या रितीन पातकांत हांवें पडनातले बरी, खंयच्या रितीन तुका हांवें दुखयनातले बरी. जिवंक जायली कृपा आज आमकां दी जेजू. ह्या वेळार तुजी काकुळतानी कृपा मागता, कित्याक तुजे तसलो देव ह्या संवसारांत दुसरो येवंक ना आनी मुखार येवचोय ना. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, तूं एकलोच आमचो आसरो जावन आसाय, आमचो देव जावन आसाय, आमचो सर्वस्व जावन आसाय, आमचो रक्षक जावन आसाय, आमचो दातार जावन आसाय, आमचो वैज जावन आसाय. जेजू सगळें तुका समर्पण दिता, सगळें तूं आमकां सांबाळ जेजू. सगळें आमच्या कुटुंबाक तूं सांबाळ, आशिर्वादीत कर, दया लाभय, काकुळते लाभय, पातकाच्या बक्षाने दी आनी नव्या जिविताच्या वाटेन तूं आमकां चलोवन व्हर जेजू. ನನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು ನೀ. ನನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಸು ನೀ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು ನೀ. ನನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು ನೀ. ನನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು ನೀ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾ ನಿಂದು ನಡೆಯಲು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸು, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ದೃಢವಾಗಲು, ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸು. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾ ನಿಂದು ನಡೆಯಲು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸು, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ದೃಢವಾಗಲು, ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸು.
ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ನಡೆಯಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸು. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ದೃಢವಾಗಲು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸು. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ನಡೆಯಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸು. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ದೃಢವಾಗಲು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸು. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. Let your fire flow, Lord Jesus. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭೂಮಿಯಲಿಲ್ಲ. Yes, Lord. ನೀನಿಲ್ಲದೆ Yes, way. ಆದರ ಇಲ್ಲ. Let your fire flow, Lord. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭೂಮಿಯಲಿಲ್ಲ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲಿಲ್ಲ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭೂಮಿಯಲಿಲ್ಲ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. 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 ಸಂತೈಸುವ ತಾಯಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನನು ಸಂತೈಸುವ ತಾಯಿಯಂತೆ. ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ,
ನೀಗುವ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ದಯಿಸುವ ತಾಯಿಯಂತೆ ನನ್ನೇಸು ನನ್ನನು ಸಂತೈಸುವ ತಾಯಿಯಂತೆ ನನ್ನೇಸು ನನ್ನನು ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಕಣ್ಮಣಿಯಂತೆ ಕಾಯುವ ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಕಣ್ಮಣಿಯಂತೆ ಕಾಯುವ ಸಂತೈಸುವ ತಾಯಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನನು ಸಂತೈಸುವ ತಾಯಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನನು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟನು ನನಗಾಗಿ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ಹೊತ್ತನು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟನು ನನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪಾಪವ ಹೊತ್ತನು ಸಂತೈಸುವ ತಾಯಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನನು 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 ನನ್ನನೆಂದು ಕೈ ಬಿಡನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಗಲನು ನನ್ನನ್ನೆಂದು ಕೈ ಬಿಡನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಗಲನು ಸಂತೈಸುವ ತಾಯಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನನು ಸಂತೈಸುವ ತಾಯಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನನು ಸಂತೈಸುವ ತಾಯಿಯಂತೆ